नमस्कार सगळे तुमकां एलिना फर्नांडीस माय मोगाचो येवकार दिता। आयज तुमच्या मुखार घेवन आयलां हांवें बरयल्लो एक लेख आनी लेखाचें नांव जावन आसा कार्नावाल। कार्नावाल लागीं येता येता आदल्यो यादी ताज्यो जाता। कशी परी आमी सगळीं वाड्या वयलीं तरणाटीं कार्नावालाचे 3 दीस जिन्सां भासेचें न्हेसप न्हेसोन सांजेच्या वेळार पासयेक वेतालीं। जशे परी पंजाबी ड्रेस, 5 वारी साडी, कास मारून 9 वारी साडी, वो चेडो चेडू न्हेसप, चेडू चेडो न्हेसप। एकामेकाच्या माथ्यार पावडर घालतालीं। कोकाती गोबर वो माती भरून एकामेकाचेर सोडून मारतालीं। वेगवेगळो वेस बदलून पूण तोंड लिपोवन लोकांगेर वयतालीं। म्हाका उगडास आसा, एका वर्सा हांव आनी म्हजी इश्टीण भाजी विकपी न्हेसोन तोंडाक मोयें घालून ताजी भाजी आनी मुस्काच्यो शेंगो विकपी कशी भाजी जाय गे म्हूण गांवभर भोंवली। जायत्या लोकांनी आमची भाजी विकती घेतली पूण थोड्यांक आमी फुंकट दिली। आनीक एक घडणी याद करपा सारकी। एका वर्सा हांव आनी म्हजी इश्टीण काजाराचें वोजें वांटपी न्हेसोन तोंडाक बांदून तोंड लिपयलें। हातांत एक ट्रे, तातूंत शेणाच्यो सुकलेल्यो शेणयो घालून ताचेर रेंदाचो तुवालो धांपून आमी आख्ख्या गांवांत घरांनी काजराचें वोजें वो बॉल घेवन आयल्या म्हूण दारार मारून एक शेणी दाराच्या उमऱ्यार धरून वयतालीं। अशें आमी आमच्या गांवच्या पाद्रीगाराक पासून वचोन हे काजाराचे बॉल म्हूण सुकलेली शेणी व्हरून दिलेली। फुडें कितें जालें तें तुमकां सांगना। त्याच परी कार्नावालाचे फ्लोट्स जाता ते पळोवपाक आमी पणजे वयतालीं। सगळीं आमी शेजारी इश्टां आनी म्हजीं घरचीं एक व्हडलो पंगड करून वयतालीं। म्हज्या घरांतल्यान पणजे वचपाक 5-10 मिनटांची वाट। थोडी आमी बसीन प्रवास करतालीं, वद्दी सायकलीन डबल सीट बसोन वयतालीं आनी कोणाकोडे मोटरसायकली वो स्कूटर आसा ती टिबल सीट बसोन वयतालीं। आमी एक जाग्यार मेलचीं म्हूण अशें आमी थारायतालीं। ज्या वर्साची हांव खबर सांगता त्या वर्सा पणजे कार्नावालाचे फ्लोट्स फेब्रुवाराचे 13वेर आयलेले। आमी सगळ्यांनी फ्लोट्स पळोवंक वयचें म्हूण थारायलें। हांव म्हज्या मायक आनी पायक वांगडा आमच्या लॅम्ब्रेटा स्कूटरीचेर टिबल सीट बसोन पणजे वचोंक भायर सरलीं। म्हजो दावे वाटेचो शेजारी बोस्को म्हज्या उजे वाटेचे शेजान्नींक जिनांक घेवन डबल सीट सायकलीचेर बसोन पणजे वचोंक भायर सरलो। बोस्को जिनांक सायकलीर बसोन व्हरूंक चान्स पडटा काय म्हूण वाट पळयत आसलो। ताणें केन्नाच जिनांक आपले सायकलीचेर बसोवंक नासलें। बोस्को गुपीत जिनाचो खूब मोग करतालो पूण ताका सांगोंक मात लोचतालो। जिना आमच्या गांवचें सोबीत सुंदर चेडूं आनी म्हजें शेजारी आसलें आनी गोट इश्टीण। आमी सगळीं इश्टां इश्टिण्यो बरोबर भोंवतालीं पूण आमकां केन्नाच कॉमन आसतना बोस्को गुपीत जिनाचो मोग करता म्हूण। जिनांक सायकली फुडल्या दांड्यार बसून पणजे वचपाची वाट धरली। बोस्कोचे उमेदीक शीम आनी मेर नासली। इतल्या वर्सांचें सोंपण पुरें जायत वेता अशें बोस्कूक दिसलें। दर्याच्या परत्या वाऱ्याचेर गोजाली मारीत बोस्कू सायकलीची पेदलां नेटान मारतालो। जिनाचे लांब केंस वाऱ्यान बोस्कूच्या तोंडार उबताले। बोस्को आपूण सोपणान आसा सो चिंतालो। ताणें गुपीत देवाक मागणें केलें, देवा आयज म्हज्या मनांतलें जिनांक सांगपाक म्हाका बळ दी। अशें बोस्को जिनांक घेवन पणजे पावलो। सायकलीक लॉक लावून बोस्को आनी जिना दुसऱ्या इश्टांक मेवपाक थारायलेल्या जाग्यार चलूंक लागलीं। वाटेर लूट आनी केट आसा म्हूण चलतना बोस्कून जिनाचो हात घोट धरून चलूंक लागलो। जिना वजाप जावन बोस्कोच्या तोंडाक पळयत उरलें।
पणजे रंगीत देखावो आनी व्हडल्यान मुजगाचो आवाज आयकूंक येतालो. फाजेता कडेन दुसरी इश्टां मेळ्ळीं आनी सगळीं उमेदीन फ्लोट्स येवपाची वाट पळयत आसलीं. बसकून मात जिनाचो हात सोडूंक नासलो, पूण तो आनीक दामून घोट दवरलोलो. फ्लोट्स येवपाचे कोंपेस जालेले आनी लोकांची लूट वाडली. आतां बसकून जिनाच्या हातार हात दवरलोलो. इतले सगोट फ्लोट्स येता म्हटल्यार बरोच काळूक जालोलो. फ्लोट्स कबार जावन परत बसकू आनी जिना सायकलीचेर बसून गजाली मारीत घरा वचपाची वाट धरली. अर्दे वाटेक पावतच बसकून उडो घालून तकली फुडें काडली आनी जिनाच्या पोल्याक आपले वोंट टेकून उमाव घेतलो. कितें जाता तें जिनाक कांय सोजमना जालें. उरलेली वाट दोगांय मोनी कशी गेली. घरा पावतच बसकून जिनाक गूड नायट म्हटलें, पूण जिना जाप करिनासतना धांवत घरा भितर सरलें. कार्नावालाच्या बोबावान बसकूच्या काळजाक उजो पेटलोलो. ती रात बसकूक झेम पडोंक ना. केन्नाय सकाळीं जावन जिनाक मेळ्ळोशें जालेलें. जिनाचे तकलेन कितें घोळटा तेंवूय ताच्यान पारखूंक जालें ना. दुसरे दीस 14 तारीख फेब्रेराची. बसकू सकाळीं उठोन घरा फाटल्यान वडपान वचून एका कावत्याची चुट्टी तोडून काडली आनी चुट्टीची एक मुदी तयार केली. ती घेवन जिनागेर वचून दारार मारलें. इतल्यान जिना भायर सरून आयलें आनी बसकू फुडें उबें रावलें. बसकून चुट्टेची केलेली मुदी फुडें काडून जिना मुखार दिमी मारून जिनाक विचारलें, विल यू बी माय व्हॅलेंटायन? देव बरें करूं. सजमतां सगल्यांक तुमकां हो म्हजो लेख आवडलो म्हण, आनी सगल्यांक तुमकां खुशाल बरीत व्हॅलेंटायन दीस आवंडेता. मोग आसूं दी.